प्रुडंट मिडियान एक नवो उपक्रम हातान घेवपाचो थारायला की दर म्हयन्याक एक पब्लीक इव्हेंट करतले. अशेच जे क्लब आसात, सोशल वर्क करतात, स्पोर्ट्स वर्क करतात, NGOज आसात, तांच्या मदतीन आमी दर म्हयन्याक एक इव्हेंट करतले. जातूंतसून त्या गांवांतल्या भुरग्यांक जावं गोंयच्या भुरग्यांक आपापली कला दाखोवपाक वेगवेगळ्या क्षेत्रांतली आमी उर्बा दितले. प्रदीप बाब, देव बरें करूं. तुम्ही एक शब्द म्हटला तो माझ्या मनान आसा की खर्च जो आसा तो आदारान आनी आदर्श युवक संघान केल्लो आसा. आमी कांयच केल्लें नासा, करूंक ना आसा. पण तुजो जो विचार आसा दॅट इज मोलादीक असो विचार आसा की गांवांत येवन आमच्या गांवच्या लोकांक गोंया पर्यंत व्हरप हो अनमोल आसा. हो जो तुजो थॉट आसा, जे तुवें चिंतलें की हांव सालिगांवान वचून आपले वांगडी आसा हांकां घेवन सालिगांवान प्रोग्राम करप हें गरजेचें आसा आनी तें अनमोल आसा. तें आमच्या पयशा फुडें कांयच ना. प्लीज ताळयो मारच्यो तांच्या खातीर. तशेंच लास्ट पावट आमी आतां हांगासर काबार करपाक आयिल्ले आसा. हांव सदांच स्पॉन्सरशीप मागूंक लोकां कडेन हांव स्वता वयतां. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं हांव तांच्या कडेन वयतां. तांचो म्हाजेर विश्वास आसा. लोक मन हें करून आपले जी स्पॉन्सरशीप आसा आपले स्पॉन्सर्स दिता तांकां हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण तांच्यांनी स्पॉन्सरशीप दिवन सपोर्ट केल्लो आसा ह्या कॉजाक. जे स्पॉन्सर्स आसा तांचे हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. हांव तुमचो चड वेळ घेयना. प्रोफेसर धारगळकर हांगासर आसा. जे आमचें हाजें कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा ताचे जे प्रायजीस आसा तो ते डिक्लेअर करतलो. धन्यवाद, देव बरें करूं. इश्टानो बरोच वेळ जाल्लो आसा. हांव सरपंच एकनाथ ओरसकर हांचे कडेन मागतां की आमच्या बरोबर आसात प्रदीप मोरजकर. त्याच बरोबर आमचे सांज पर्यंत आतां मेरेन जे परीक्षणाची जबाबदारी केल्या ते आमचे मानादीक दोनूय परीक्षक आमच्या मदीं आसात. त्याच बरोबर नामदेव नाईक आमच्या मदीं आसात. हांव सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी मातशें येवचें. फट्टे सर आनी रोहीत फळगांवकर हे दोनूय परीक्षक आमच्या मदीं हांगा आसात. फट्टे सर जे आसा ते गोवा दूरदर्शनचे प्रोग्राम ऑफिसर म्हणून काम करतात. अनेक संगीत नाटकांचो तांकां अनुभव आसा. त्याचबरोबर भवानी शंकर जे आतां हालींच पखवाज वादक येवन गेले त्यांच्या मार्गदर्शना सकयल ते जे आसा पळय ते पखवाजाचे त्यांनी धडे घेतल्यात. आणि असे अनेक जे आसा उपक्रम ते सातत्यान राबयतात आणि खास करून दूरदर्शनच्यो कार्यावळी ते प्रसारीत करतात. प्रोग्राम्स आणि संगीत हे दोन्ही प्रसार करपाचें काम जे आसा पळय तेंचेर आसात. दुसरो परीक्षक जो आसा पळय रोहीत फळगांवकर जे आसात ते इतिहासीक एक संशोधक म्हणून काम करतात. गोंयांत साबार जाग्यांनी जी मंदिरां आसा आमची पोरणी आणि जे कितें पोरणे जे आमचें कितें आसा ते सोदून काडप आनी लोकां पर्यंत पावपाचो तांचो प्रयत्न आसा. हालींच जे आसा पळय ते आमच्या गोंयच्या फोक नृत्य आनी जे आसा संगीत हाचेर एक कॅसेट रिलीज केल्या. तितून तेंचो मोलाचो वांटो आसा. हे दोनूय परीक्षक आमकां लागले. तेंच्यांनी जो निकाल दिला तो जो आसा तुमच्या फुड्यान हांव दवरता. त्या खातीर त्या दोगांय परीक्षकां खातीर तुमी जे आसा पळय ते जोरदार ताळयो मारच्यो. आमच्या मदीं आसात नामदेव नायक जे कुर्टी हांगासर शिकयतात. बऱ्यांतले बरे जे आसा पेटी वादक आसात ते जवळ जवळ देशांतल्या ज्या जवळ जवळ सगळ्याच भागांनी ती वचून येयल्ले आसा. खास करून उदयपूर जे आसा पळय हांगा फोक जे आसा कार्यक्रम जातात ताका सातत्यान ते जे आसा पळय वयतात आनी तांचो बरें योगदान जे आसा पळय ह्या हितून आसा. म्हज्या सायडीक आसा तांकां तुमी वळखता आसतले ते सेंट झेवियर्सान फिजिक्स हो विशय फाटली जवळ जवळ 20 वर्सां शिकयतात प्रदीप मोरजकर. त्याचबरोबर एकनाथ ओरसकर जे गांवचे तुमचे नवीन सरपंच आसात आणि फाटल्या वर्सा ते पंच आसले. हे फावटे सरपंच जावपाक तांकां मान मेळ्ळा. प्रदीप पाडगांवकर जे आसा पळय प्रुडंट मिडिया खातीर बरेचशे काम करता. तेंच्यो बऱ्योचश्यो ज्यो आसा पळय त्यो अशा प्रकारे सिरियल तुमी पळयल्ले आसा. ह्या टोटल जो आसा पळय तो आधार संस्थेचे जे आसा पळय ते कॉर्डिनेटर म्हणून प्रदीप सावंत जे आसा पळय ते काम पळयतात. त्याच बरोबर हो खास कार्यक्रम जो आसा पळय तो आयचो जो ज्याची जबाबदारी कल्चरल जे हे जे आसा ते मिसेस सावंत जे तुमकां दिसता ते तेच्याच मार्गदर्शन सकयल जो आसा पळय कार्यक्रम जालो. परत एक फावट तुमच्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण परत हांव म्हणचो ना कारण तुमी इतलो टायम दिला त्या खातीर हांव स्वताहून आदार बार्देस त्याच बरोबर आदर्श युवक संघ आणि प्रुडंट मिडिया तुमचे खासा जे आसा पळय तुमच्या रिणान उरतले फुडल्या वर्सा येय मेरेन आनी फुडल्या वर्सा परत आमी ह्याच माचयेर भेटतले. सुरवातीक आमी बक्षिसां दितात ती सिंगल जे आसा पळय ते सोलो सिंगींग ह्या गटांतली. हांव पळयता 5वें जे कॉन्सलेशन इनाम मेळ्ळें आसा 5वें ते फावो जाता ममता वेर्ळेकर हाका. 4थें कन्सलेशन प्रायज जे मेळ्ळें आसा सिद्धी धावरे हाका. हांव मागता आयचे परीक्षक
मानदीक फट्टे सर हांच्यांनी हें प्रायज दिवचें. जोरदार ताळयो मारच्यो. तिसरें ह्या सर्तींतलें बक्षीस फावो जाता डॉमनीक परेरा हाका. हांव विनंती करता रोहित फळगांवकारांका की हें बक्षीस तेणी दिवचें. सगळ्यां कडेन मागता की थोड्या वेळा खातीर ते ताळयो मारच्यो. ह्या सर्तींतले दुसरे प्रायज फावो जाता मृणाली परब हाका. आनी हांव विनंती करता नामदेव नायक हांकां की तांणी हें प्रायज दिवचें. नामदेव नायक हांकां विनंती करता हे तेणी प्रायज दिवचें. आनी ह्या सर्तींतलें पयलें इनाम फावो जाल्लें आसा सुकन्या मणेरीकर हेका. ग्रुप सिंगींग ह्या सर्तींतलें 5वें बक्षीस फावो जाता विद्या प्रबोधिनी हायर सेकंडरी स्कूल पर्वरी. देव बरें करूं. ह्या सर्तींतलें 4थें बक्षीस फावो जाता DPR हायर सेकंडरी स्कूल सडा वास्को. ह्या सर्तींतलें 3रे बक्षीस फावो जाता सेंट झेवियर हायर सेकंडरी स्कूल म्हापसा. ह्या सर्तींतलें दुसरें इनाम फावो जाता हरमल पंचक्रोशी हायर सेकंडरी स्कूल हरमल. ह्या सर्तींतलें पयलें इनाम फावो जाता पुरुषोत्तम वालावलकर हायर सेकंडरी स्कूल म्हापसा. कॉंग्रॅच्युलेशन. पार्टिसिपंट सर्टिफिकेट्स हांगा आमी तयार केल्ले आसा. तेंच्यांनी जेंच्यांनी पार्टिसिपेट केल्ले आसा तेंच्यांनी त्यो हांगाच्यान कलेक्ट करच्यो. आमकां जे संगीताची साथ केल्ली आसा ते सगळे मनोहर आनी तेजे सगळे साथी तेंच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा.